माथेवाप्रमाणे स्वार्था अध्याय 26 जेजू विरोध घुटमळ ह्यो सर्व सांगती उलवून जातास जेजू आपल्या शिसालाके म्हणालो आणि 2 दिसांनी पास्काचे परब जावचे आसा म्हण तुम्ही जाणात तेदवा मनशा पुताक खुर्सार मारूंक धरण दितले हेने प्रधान याजक आणि सुदैवांचे मातबारी काईफास नावांच्या श्रेष्ठ याजकाचे घरे जमो जाले आणि जेजूक हिकमतेन धरूंक आणि जिविशी मारूंक तांणी घुटमळ केलो पूण परबेच्या दिसा नाका लोक खाय उसांबळ जायत म्हणाले ते बेथानियांत जेजूची थेलावणी जेजू बेथानियांत खोडकार सिमांच्या घरा असताना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक सुगंध तेल घेऊन आयली आणि तो जेवणार बसलेले कडेन ताच्या मस्तकार तिने ते वतले हें पळोवन ताचे शिस संतापले आणि आपणा इतल्याक म्हणाले कित्याक हो विभाड बऱ्या मोलाक हें विकेते आणि मेळलो धूड दुर्बळ्यांक वांट्येतो ते कितें उलयले ते जेजूक कळीत जाले आणि तांचे लागीं तो म्हणालो हे स्त्रियेक तुम्ही कित्याक दोस्तात मुझे थंय एक उत्तम करणी तिने केली दुर्बळे तुमचे मदे सदांच आसात पूण हांव सदांच तुमचे सवे आचचो ना मुझे कुडीर हे सुगंध तेल वथून मुझ्या निखेपाक तांकी पुरती तयाराय तिने केली सतस हांव तुमकां सांगता सगळ्या संवसारार जंय जंय ही सुवार्ता परगट जाता थंय सगळ्यान तिने केली ही करणी तिच्या उगडासाक सांगतले जुदास जेजूक पराधीन करूंक कबूल जाता उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत नावाचो प्रधान याजकासशी गेलो आणि म्हणालो हांव ताका तुमचे अधीन करेन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आणि त्या दिसा थावन ताका धर्ण दिवंक एक बरो संदर्भ तो सोदतालो जेजू शिसांक पास्कांचे जेवण तयार करूंक सांगता फूग नाथल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजू सरशी येवन म्हणाले आमी खंय वचून तुका पास्काचे जेवण तयार करी जाय म्हण तुजी खुशी जेजून तांकां सांगलें शहरा भितर फालान्या मनशा सरशी वसा आणि ताका सांगा मेस्त्रे म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला हांव म्हज्या शिसा सांगता तुज्या घरा पास्काचे पर्वण करता जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आणि पास्काचे जेवण तांणी तयार केले गथान पराधीन करतल्या विशांत जेजू उलयता सांज जातास आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो जेवणार असताना तो म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता
तुमचे मदलो एकलो म्हाका गथान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव उबें तो सोम्या अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगाता पलगनांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें. पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय काठा जल्मोंकच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार गथान पराधीन करूंक वेताल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुंच ते सांगताय. निमाणे जेवण. ते जेवणार आसतना जेजून हुंडो घेतलो आनी अर्घां दितस तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्घां दितस तांकां ती वांटली, म्हणून तुमी सोमेस्त हांतले पियेया, कित्याक हें म्हजें रगत सल्लो तीर करतात हें सोमेस्त मनशा पासत पातकांच्या बोगसाण्या खातीर ते वारवतले. हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव 10 फळांचो रोस तुमचे सवें नव्यान पियेसर ह्या फुडा तो हांव पियोंचो ना. उपरांत गीत गावन जातस ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरून गेले. पेद्रू नाकारतलो म्हूण जेजू सांगून दिता. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, आयचे राती म्हजे थंय तुमी विश्वास करतल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बोकरे शिंपडतले. पूण म्हाका जिवंत उठयल्या उपरांत तुमच्याखी पयलें हांव गलिलेयाक वेतलो. ताका पेद्रो जाप दिवन म्हणालो, हेर सकटांक तुजेर विश्वास सुखात जाल्यारी म्हाका सुखाचो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतस हांव तुका सांगतां, आयचे राती कोंबो साद घालचे फुडें 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारी हांव तुका नाकारचो ना. तेच परे हेर सकड शिशी म्हणाले. गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागणें करता. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगाता गेत्सेमनी नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करता. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या 2 पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी खंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मोरताशें म्हाका भोगता.
तुम्ही हांगास रावा आणि मुझे सांगाता जागरण करा. आणि चिक्के फुडे वसून तो धरणीर सरपडलो आणि मागणे करी लागलो. मुझ्या बापा, साध्य झाल्यार मुझे वयले हे संकष्ट पयस सोडून देत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसासरशी आयलो आणि ते न्हिदोन आसलेले तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटोभर मुझे सांगाता जागे रावूंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आणि तुमी थाळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. परत्यान दुसरे फावटी तो फाटीं गेलो आणि मागणें करी लागलो. मुझ्या बापा, हे संकश्ट हांवें भोगल्या करीत तें निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आणि परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शीस न्हिदोन आसलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकल्ले. पूण तांकां तशेंच सोडून तो परत्यान गेलो आणि तिसऱ्यान त्याच उतरांनी मागणें करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशेवो घेतात? पळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धर्ण खोट्या मनशांच्या हातांत दितले. उठा, या आमी, म्हाका गथान पराधीन करतलो आयला. जेजूक धरतात. अशें जेजू उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय येवन पावलो. ताचे सांगाता तालवारी आनी धांडे घेवन आयिल्लो व्हड एक जोमो आसलो. प्रधान याजकांनी आनी सुदैवांच्या मातबाऱ्यांनी तांकां धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्तो दिल्लो. जासो हांव उमो घेतां तस्सो तो ताका धरा. तो आयिल्लोस शीदा जेजूसरशी वचून नमान मेस्त्री म्हणालो आणि तासो ताणें उमो घेतलो. जेजून ताका म्हणलें, इश्टा, करूंक आयलां तें काम बेगीनच करन सोड. तितल्यार ते जण फुडें सरले आनी ताका तांणी घट्ट धरलो. ते दाळा जेजू सवय आसलेल्या भितर एकल्यान आपली थालवार भायर काडन श्रेष्ठ याजकाच्या एक नौकराक मारली आनी ताचो कान कापोन गेलो. तवळ जेजून ताका सांगलें, तुजी थालवार पोत्यांत घाल. जे कोण थालवार घेतात ते थालवारीन नास जातले. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तो चिंताय. पूण तशें केल्यार घडोवंक जायच म्हूण पवित्र पुस्तके बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें? तवळ जेजू सम्याक म्हणालो, सोराक धरूंक आयलेल्या बरे तालवारी आनी धांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक आयल्यात.
दिसान दीस हांव देवाळांत तुमचे मोदेगाद बसून शिकयत आसतलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तकी बरयल्लें पूर्ण जावचे खातीर हें सर्व अशें घडलां. इतल्यार शीस सक्कड ताका सांडून पडलें. जेजू निते साबे हुजीर. जेजूक धरलेल्याने ताका श्रेष्ठ याजका कायफासा मुखार व्हेलो. थंय शास्त्री आनी लोकांचे मातबरी जमो जाल्ले. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान चलून श्रेष्ठ याजकाच्या राजांगणा पर्यान गेलो आनी भितर सरन हें सगळें कशें रावात म्हूण पळोवचे खातीर वचून राखवाल्या सांगी बसलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी श्रेष्ठ नितीसभा जेजूक मरणाचें फर्मान दिवचे खातीर फटकिरी रुजवात सोदताले. साबार फटकिरे साक्षीगार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाल्ली रुजवात मेळ्ळी ना. शेवटी दोग साक्षीगार मुखार येवन म्हणाले, देव मंदिर मोडची आनी 3 दिसांनी परत्यान ते बांदची आपणाक शाती आसा म्हूण हाणें म्हळां. तितल्यार श्रेष्ठ याजक उबो रावन जेजू लागीं म्हणालो, तुजे विरोध हांणी हाडलेल्या फिर्यादींक तूं कांय जाप दिनाय. पूण जेजू वगोसो रावलो. तवळ श्रेष्ठ याजकान ताचे लागीं म्हणलें, जिवंत देवाचे नांवे सोपोत घालन हांव तुका विचारतां, सांग आमकां तूं क्रिस्त देवाचो पूत वैगी म्हणून. जेजून ताका जाप दिली, तें तूंच सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, ह्या फुडां मनशा पुताक सर्व पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलोलो आनी अंतराळाच्या खुपा वयल्यान आयलोलो तुमी पळयत येल्यात. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आपले आंग वस्तर पिंजून म्हणालो, ही देव निंदास सय. आनीक आमकां साक्षांची गरज कितें? ताणें केल्ली देव निंदा आतांच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी जाप दिली, ताका मरण फावो. उपरांत ताच्या तोंडार तांणी थिंपी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो. आनी हेरांनी ताच्या तोंडार थापडां मारन म्हळें, ये क्रिस्ता, तुका मारलोलो कोण तो? प्रवाद करन आमकां सांग पळोवया. पेद्रू जेजूक नाकारता. तेणे पेद्रू भायर आंगणांत बसून आसतना श्रेष्ठ याजकाच्या साकरणी मदली एकली ताचे सरशी आयली आनी म्हणाली, तुंय गालिलेयाच्या जेजू सांगाता आसलोय. पूण पेद्रून सक्ता मुखार नाकारन म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तो भायर वेताना दारवट्या कडेन आनीक साकरणींनी ताका देखलो आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, होय नासरेतच्या जेजू सांगाता आसलो. परत्यान ताणें नाकारन सोपोता खाल म्हळें, हांव त्या मनशाक वळखच ना.
आणि थोड्या वेळानं त्यानेच सरशी असलेले आयले आणि पेद्रू लागी म्हणाले, नीज जावन तू तांचे पैकी एकलो, तुझ्या उलोवण्यांतच तें कळटा. तवळ पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सपोत घालन म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आणि ते घडये कोंब्यान साद घालो. तवळ पेद्रूक उगडास आयलो जेजून म्हणल्या उतरांचो, कोंब्यान साद घालचे आदी 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आणि भायर वचून तो गळगळ्या रडलो. आमेन.